पोन्ने गोंया खातीर सरकारान हेरिटेज मास्टर प्लॅन करचो म्हण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटीन मागला। थंयच्या हेरिटेज वाठारांतली बेकायदेशीर बांदकामां काडची, बो जेजस बासिलिका ते से कॅथेड्रल इगर्जे मेरेन रस्तो येरादारीक बंद करचो, प्रादेशीक आराखड्यांत हेरिटेज सुवाती सावन 100 मीटर मेरेन सोऱ्याची दुकानां आसची न्हय, एक्सपोजिशना उपरांतय सद्याचीच वेवस्था दवरची म्हण कमिटी मागता। आतांच्या चीफ मिनिस्टराकूय आमी रिक्वेस्ट करता पार्चेकाराक हे जाता तितल्या बेगीन आमकां हो मास्टर प्लॅन दिवचो। ओरिजिनल प्लॅन पळयलो जाल्यार ओल्ड गोवाचें कांयच दाखोवंक ना। जे पळय ASI एक्टा प्रमाणे 100 मीटर प्रोटेक्टेड झोन आनी 200 फर्दर 200 मीटर रेग्युलेटेड झोन आहा तो RPचेर दाखोवंकूच ना। तें दाखोवपाक जाय आनी एटलिस्ट 300 मिटर्स तरी एरिया फ्री फ्रॉम इल्लिगल कंस्ट्रक्शन करपाक जाय। आनी ती एक्सरसाइज रुला प्रमाणे जेन्ना खूंय रिलिजियस स्ट्रक्चर आसा थिंगासान 100 मीटर पयस आसपाक जाय म्हण लिक्वर आउटलेट जाल्यार हें जस्ट ऑपोजीट बॉर्न जेजस बासिलिका गेटीच्या ऑपोजीट रस्त्याच्या बार आसा। तशींच दुसरी बी बारां आहाय, ही बारां कशीं येयला ती ताचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। दुसरें म्हणल्यार आतां तुमी गाड्या बीन सगळ्या काडल्या सरकारान, तशेंच आतां ओल्ड गोवा पळोवपाक गेल्यार एकदम क्लीन आसा, सारकें बरे भाशेन मेंटेन केलां आनी बरें दिसता पळोवपाक। फुटपाथ बीन सगळ्यो बऱ्यो आसा। आतां एक्सपोजिशन जाले उपरांत ज्यो फुटपाथ्यो क्लीन आहा तश्योच आसपाक जाय। हे गाडे बिडे थिंगा पोत्तून फुटपाथीचेर येवपाक जायना। तशेंच जे टॉयलेट बिलेट क्लीन आसा तेच भाशेन क्लीन उरचे, कारण दिसाक ओल्ड गोवा थ्रू आउट द इयर दिसाक कमीत ते कमी 5000 लोक येता। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।